Haleluya. 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 Ergan Yesus. Ergan Yesus. Oglap Yesus. Oglap Yesus. Aradan Yesus. Aradan Yesus. Haleluya. Haleluya. ओगळ बाबडीनो बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. तुमची तें सावां इरादे घेवन तुमी ह्या पुंतळाक हांगासर आयल्यात. समया मुखार तुमी आतां सरपडटात. समया मुखार तुमचे कश्ट कंत दूख बेजाराई समया मुखार तुमी उसारतात आनी तुमकां सुमी ह्या वखदां बेसांवां आदार करपा दिवन सांबाळटा. ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक ह्या आराधनाक मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची एका काळजाची जावन हें आराधन करुया. समयाक आमी आमकां समर्पण दिवया. आमचे कश्ट कंत दूख बेजाराई आनी सगळें आमचें जिवीत समयाच्या पांयां तळा दवरून समयाचीं बेसांवां जोडया. आराधनाक आयते जावया. आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागर ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಯೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಯೇ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಕ್ಕೆ आराधना नमना आराधना नमना महिमेचो देव आमच्या मदें आसा. महिमेचो प्रकाश आमचे तो बगून आसा. आमच्या सुम्याक आमच्या देवाक आराधन करया. आमच्या जिवितांत तो अंधकार तूं पयस काडून दी. आमच्या जिवितांत तो काळोख पयस जावन दी. खंत बेजाराय म्हणली सगळी आमचो अंधकार नपेस जावन दी म्हणून उजवाडाच्या देवाक आमच्या महिमेच्या त्या दिव्याक आमच्या सुम्याक आमी आराधन करुया. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ
ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आमच्या समय आमच्यामध्ये असा देवा कमी अर्घ देव गायला त्याची स्तुती करू त्याची स्तुती करूया सर्ग संसार असो धनी आमचं सांभाळणार या समयाची स्तुती करी हालेलुया 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 येशू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गां तुका समियान जेजू उगडप तुका समियान जेजू आराधन तुका समियान जेजू वंदन तुका समियान जेजू हालेलुया 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 बशा आम्ही मग बाबडी नाम सब समी आमच्या मध्ये अंगा सगळं सांग या समीची स्तुती करूंक आराधन करूंक आम्ही आयला माहिती की नाही माहिती गे आमचो समी खरो देव म्हणून ओळखतात गे आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो वैज म्हणून ओळखतात गे वैज म्हणून ओळखतात गे आमचे पिढा शेडा गुण करता गे आमच्या मतीक समाधान दिता गे आमकां भलायकी दिता गे आमकां राखून सांबाळता गे आमचो राखणदार गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया या समयाची स्तुती करून तुम्ही आयल्यात सांगात असं तुम्ही तुमकांच समर्पूंक आयल्यात मो वय गे न्ही हां देखून थोडो घडयो समयाक आमी समर्पण दिवया आमची सगळी जिणी आमची जिबीत कूड आनी आत्मा सगळे सोम्याक दिवया आनी स्कंडीत सोमी आमकां आपल्या बेसांवांनी भरता कसलें बेसांव भलायकेचें बेसांव संतोषाचें बेसांव समाधानाचें बेसांव आनंदाचें बेसांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजू अर्गान जेजू उगडप जेजू आराधन जेजू हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कीर्तनकार म्हणटा कीर्तन 70 आणि 5 75 कितें म्हणटा ती सर तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता देवा तुका अर्गां दिता देवा तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता देवा तुका अर्गां दिता देवा तुका अर्गां दिता तुझे नाव उलो मारता तुझे नाव उलो मारता तुझी विस्मिता प्रगट करता तुझी विस्मिता प्रगट करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कीर्तन 106 म्हणटा 106 कितें म्हणटा हालेलुया 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 सर्वेस्पराक अर्गां दिया सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता सर्वेस्पराच्या महान कृत्याचे कोण वर्णन करीत ताची कीर्त प्रगट करूंक कोण सकत हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गांदिया कित्याक तो बरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमच्या मोगाच्या बाबडीनो या सर्वेस्पराची स्तुती करया ताणें केल्ल्या मात कार्यां बसोत ताका आमी अर्गांदिया आनी ताच्या नांवाची स्तुती करया हें गीत गावया हे या स्तुती करा म्हणलें गीत आमी गावया उबी रावया ताच्या मनाक तळयो भेटून हें गीत आमी गावया येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सकाळा मी हसिया सर्व मेळून वर्णिया धन्य देवाक ताच्या नावाक गीता मी गावया सकाळा मी हसिया सर्व मेळून वर्णिया धन्य देवाक ताच्या नावाक गीता मी गावया होसाना 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 देवा बापा सगळे हात उभार होसाना 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 देवा बापा येया सौम्य मुखार या मोगाने या बऱ्या मनाने या येया समेस्त कलतेपणाने या सक्कड आमच्या देवाक वर्सूंक ताका वर्णूंक येया जेजू सम्यक सडवंदरा अर्गां दिवंक येया होसाना होसाना म्हणून ताच्या नांवाची स्तुती करा येया मोगान येया बऱ्या मनान येया 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 बऱ्या मनान येया येया समेस येया कलतेपणान येया समेस्त येया कलतेपणान येया सक्कड आमी हसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सम्यक सडवणदाराक अर्गां आमी दिवया सक्कड आमी हसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सम्यक सडवणदाराक अर्गां आमी दिवया होसाना 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 जेजू राया 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 ताळयो हे सक्कड आमी हरस्या सर्व मेळून वर्णिया पवित्रज्ञ कृपेवंताक प्रणाम करूया हात उबार हसाना हसाना म्हणून आमच्या तरी एका देवाक आराधन करूया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कृपा जोडूंक येया येया धावून येया कृपा जोडूंक येया सक्कड आमी हसिया सर्व मेळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपेवंताक प्रणाम करूया सक्कड आमी हसिया सर्व मेळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपेवंताक प्रणाम करूया होसाना 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 पवित्रात्म्या 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 हालेलू 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 हालेलुया हालेलू 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आमच्या मनात तुझं मौल्य व्यक्त केलोय पवित्र आमच्या पाठवून आमचा तुझ्या अभिषेक करून तुझ्या मनात तुझ्या कळसात सत्य सत्य तुझ्या समेत मोठं प्रियता दिलोय तुझ्या देण्याने बरोबर कळसा मनात सांगून आम्ही तुझ्या विश्वास मोगाडी माहीत पासे दे तुझा महिमा तुझा महिमा वरदान हालेलुया 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 शदल बल 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 अंदल ललाइया हला 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 येशवी येशवी जेजू 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 हालेलुया 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 अर्गान तुका समिया जेजू अर्गान तुका समिया जेजू गलब तुका समिया जेजू अर्गान तुका समिया जेजू हालेलुया 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 खुशाने मगल बाबणी नो हम सुसमिया हमसे मध्यांग सरसा इकडी बर समिया पळया जेजू म्हणटा हावयला पत्क्यांग आपोंग भगवंतांग न्ही कित्याक म्हणटात जेजू हावयला पत्क्यांग आपोंग भगवंतांग न्ही हावयला पत्क्यांग आपोंग भगवंतांग न्ही हावयला पत्क्यांग आपोंग भगवंतांग न्ही हांव सणून गेल्लें संडून गेल्लें सोदूंक आयलां हांव सणून गेल्ल्यांक हांव संडून गेल्ल्यांक सोदूंक आयलां सोदूंक आयलां म्हळ्यार बकराच्या ओपारींत सणून गेल्ल्या बकराच्या ओपारींत जेजू सोदून वेता न्ही देव तो मालीक गवळी सोदून वेता कोणाक सोदून वेता संडून गेल्ल्या कोणाक सोदून वेता सणून गेल्ल्या बकऱ्याक सोदून वेता सणून वचनातले बकरे हें आसात असत पिंडांत असत संगत आतां गवळी सणून गेलो बकऱ्याक कोणाक सोदून गेलो संडून गेल्ल्या बकऱ्या सणून गेल्लो कितलो खंयचो बकरो एक गी सुमार एक बकरो रंगा कितले आसात 99 म्हळ्यार कितले 99 हांगा आसात एकलो मात गेला न्ही वय कोणाक सोदून गेला तो सुकून गेल्ल्या सुकून गेल्ल्या सोदून गेला पैकी मागीर तंब तो आले घालें करचें कोण आतां तांकां कोण आसा रानान सोण गेलो तंबा सोण गेलो तंबा सोण गेलो थंयत आनी एकल्या सोदून गेलो सुने वागोट आयले या तंबाक घेवन सोडलें कितें फायदो हा हा वैगी वैगी आतां हांगासर देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा 99 आसात पळय तेसर भगवंत कळ्ळें गे कोण भगवंत तांकां कोणाची गरज ना देवाची गरज ना तांकां भगवंतांक ते भगवंत देवाची गरज ना तांकां ते सुण्या वखदांक बली जायनात देवसार तांकां ताळून नाडून पळून व्हरिना ते स्ट्रॉंग आसात कळ्ळें गे ते देवा सवय आसात तांकां कोणाकच मेकळें करूंक जायना पूण एकलो मात्र तांतू आसलो पळय तो वीक तो देवा सवय नातुल्लो देवाक सांडून गेला तो आतां देवाक कोणाची गरज आसा सांडून गेल्ल्याची गरज आसा कित्याक तो पिडेस्त जाला तो अस्वस्थ जाला तो दुसऱ्यांच्या पासाक सांपडला ताका वचोन बचाव करी जाय ताका पाटी आपूण हाडी जाय ताका सुडका दी जाय म्हणली आशा कोणाची कोणाची सांगा व्हडलें कोणाची मुखार आले कोणाची जेजूची देवाची खुशी देखून तो सणून वेता सोदून वेता हांगाच दवरता हे सगळे भद्रतेंत आसात कळ्ळें सगळे भद्रतेंत आसात खंयचे सुणे वागट थंयसर येना खंयचो वाघ बल पळय देव सारी थंयसर येना भद्र आसात ते तांकां सणून जेजू वेता कळ्ळें आतां एका घरा भायर आंबुडलेली गाय पाटी येवना मस्त गाय आसात सगळे आयल्यात तशें म्हणटा ना आनी एका गाय सोदून येतात की ना
हा येतात येतात. तर घरा आसल्यो गायी गुड्या म्हणटात की ना खंय घालतात गोट्या गोट्यान घालून बागेल घालून खिळ घालून भद्र दोन मागीर सोदून घेतात वय की हां. तशेंच सकाळी सोडलेली कुंकडां सांजेर पाटी आपयतना एक कोंबो वा कोंबी उणी आसा जाल्यार पुरा म्हणटात की पाटी ना न्ही तांकां पुरा गुडान घालून भद्र करून मागीर सोदून घेतात. तशेंच नवाय नवांक भद्र जंबाळून दवरन देवा सवय दवरन सांडून गेल्ल्या एकल्याक देव सोदून येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आणि तो सांडून गेल्लो मेळत जाल्यार पाटी येत जाल्यार कितें जाता? कोणाक संतोष जाता? कोणाक संतोष जाता? देवाक सोदतल्याक संतोष जाता, देवाक संतोष जाता, खुशी जाता. या 99 थंय चड संतोष की या पाटी आयलेल्या का थंय चड संतोष? पाटी आयिल्ले हां. कित्याक संतोष? तो तो मेळ्ळो न्ही म्हूण, पाटी आयलो न्ही म्हूण संतोष. हांगा वेचीक पुताची वपार पळया, वेचीक पुताची वपार. वेचीक पूत सांडून गेलो कोणाक? कोणाक? बापाय म्हाका बापाय. कोणाच्या बापाय? तुझ्या? वेचीक कोणाच्या? वेचीक पुताच्या बापाय. आपल्या बापायक सांडून गेलो. आपल्या बापायक, कोणाच्या बापायक न्ही, आपल्या बापायक सांडून गेलो. खंय गेलो? गुतूना. खंय गेलो? पयसल्या गावाक. पयसल्या गांवा म्हळ्यार खंय? गोंया गेलो. कितें व्हरून गेलो? हा? आस्त व्हरून माथ्यार दवरून गेलो. बाटयेंत आस्त दवरली फुल वय लगदो सगळे लगदो माड पुरा दवरले बाटयेंत व्हरून गेलो की काले गेले. आस्त विकली कोणाची? बापायची. हा? ताच्या वांट्याची आस्त बापाय मेळलेली मलगड्यांची आस्त इकली. मेळलेलो पयसो काण गेलो. खंय गेलो? हा? एका शाराक गेलो, गोंयांत गेलो. काल्याक गेलो? गम्मत मारून गेलो. कोण आले ताच्या सांगाता? फ्रेंड्स आले. कसे जाले फ्रेंड्स ते? पोट भरचे, पयशे खाली करचे, गम्मता मारचे, फेस्तां मारचे न्ही. हां. पयशे आसता म्हणसर कोण आसले? फ्रेंड्स आसले. पुरा खाली जाल्या उपरांत हाका थंयत गोंयांत सोडलो ते पणान देपार. कळ्ळें गी? आनी आतां कोण कश्टलो आतां थंय? ताजे लागीं पयशे नात, पाटयेवंक टिकेटीक पयशे नात, बसाक पयशे नात, जेवंक पयशे नात. मागीर घालून करतलो? गांवक पयस आसा. कितें करता तो? कामाक रावता. का? कामाक लागता. कसलें काम मेळटा ताका? दुकरांक पोसचें. दुकरांक पोसचें. कित्याक दुकरांक पोसचें काम मेळ्ळें ताका? मनशांक पोसचें मेळूं ना, हॉटलांत मेळूं ना. हा? हा? कित्याक? कित्याक म्हळ्यार ताणें मनशापण होगडायलें. ताणें मनशापण होगडायलें. बापाय तिरस्कार केलो, आवय तिरस्कार केलो, मलगाड्यांची आस्त विकली, मेळ्ळेलो दूड पुरा कलवंतांक तांकां इश्टा मित्रां वांटलो करसिलो. म्हळ्यार ताणें मनशापण, मनशाची जाणवाई, मनशाचें बरेंपण, मनशाचें चिंता होगडायलें. कोणा बरी जालो? दुकरा बरी. हा? दुकरा बरी. दुकराक आनी मनशांक कितें डिफरन्स? हा? हा? मेळ्ळेल्यान लेवता. तांकां नितळ केल्यार परतून तातूंत लोळटात. दुकरांक कितें मेळ्ळें, कितें बरें म्हूण गोत्तू ना. कळ्ळें? तांदूळ तूं खातात, तांदूळ तूं आखतात, तांदूळ तूं न्हिदतात. कळ्ळें गी? ताचें मांस तेत्त घेतात. तांकां कितें बरें, कितें वायट, कितें मेळ्ळें, कितें बरें म्हूण गोत्तू ना दुकरांक.
ह्या मनशाक कितें जालें हाचें जिवीत कितें मेळ्ळें खंयचें बरें म्हणून कळूंक ना दुकरां बरी जालो तो देखून ताणें दुकराचें खाण केलें ऑप्शन ना ताका मनशापूण होगडायलें ताणें आतां सुरसुरे भोगता पळया हांगासर पश्चात्ताप भोगता तो पश्चात्ताप कितें चिंता तो आतां दुकरांची गत आयल्या उपरांत कितें चिंता बापाय चिंता बापायचें घर हा बापायचें घर चिंता हा बापायचें घर बापायचें घर चिंता कित्याक चिंता बापायचें घर बापायच्या घरा कशें आसलो तो राया पर्यंत हां राया बरी आसलो बरी मुस्तायकी न्हेसतालो बोटाक मुदी घालतालो बरें खाण जेवतालो बरें खाण खातालो बरें न्हातालो बरें रावतालो बरें न्हिदतालो सगळें आसलें बरें रॉयल लायफ रयाळ जिवीत आसलें आतां हांगा दुकरांच्या गणींत दुकरां मदें दुकर जावन आसा पळया पोटाक खावंक ना हेणें घरा खातालां आवयन कांयलें आंबोट केलें ठीक केलें जाल्यार आवयक जोर करतालो खाण उडयतालो बशी आतां तो उडास येता ताका आपणें उडयल्ल्या खाणासो आपणें दिल्ल्या गाळींसो आपणें केल्ल्या थिरासकारपणाचो सगळो उडास येता ताका आवयक दुखयल्यासो उडास येता बापायक दुखयल्यासो उडास येता बाबाक गाळीसो उरल्यासो पाटी उलयल्ल्यासो उडास येता आतां पश्चात्ताप पावता उगोत रावता तो कितें म्हणटा हांव उठतलो आनी म्हज्या बापायला हांव उठतलो आनी म्हज्या बापायला आनी म्हज्या बाबा सशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा हांव उठतलो आनी म्हज्या बाबा सशी वेतलो आनी म्हणटलो कितें म्हणटलो बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध आनी पापा धरले म्हाका बक्षी तितलें मात्र न्ही बक्षी मात्र न्ही तो आतां बक्षाणें मागयलें ताणें केल्लें पातक आतां प्राजीत करूंक आशेता कितें म्हणटा तो तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही तुज्या सांबाळ असो मनीस म्हण चिंत तुज्या कामा असो मनीस म्हण चिंत तुज्या घरा हांव कामाच्या मनशा बरें रावता कित्याक म्हळ्यार तुज्या पुताचे हक्क फुल्ल होगडायला हांवें आनी तो घरा खुशीन भायर सरता पळया हांगा दयाळ बाप पुताक राखो नासलो पुताच्या गती नासलो आनी तो पूत तेणें येता आसतना पुताची वळख ताका कळटाय कळटा हां पुताक पळयतना तो मेळकुटो तो गणकुटो तो मागतेल्या भिकाऱ्या बरी आसलो दुकराची घाण ताका येताली खाड केस ताणें काडूंक नातले ताची वळख कोणाकय मेळनातली पूण बापाय कळटाळे पूत आयलो धांवता तो गेटी कडेन बागला कडेन गेटी कडेन धांवता आनी आपल्या पुताक वेंगून धरता पळय ताची घाण मस्ताय की वास कांय लेकी ना पटलोवन धरता घरा संतोशान आपूण हाडटा सगळ्यांक आपयता म्हणटा ताचे उस्तर काडा ताका नाणेया ताचे केस काडा काडा ताका नाणेया ताका बरी मस्ताय की न्हेसया बोटाक मुदी घाला मात्र न्ही कितें करा हांगासर आतां हां पुस्ती पडको मारा बरें जेवण करा फेस्त करया गम्मत करया कोण आयला सुकोन गेल्लो म्हजो पूत पाटी आयला कितें करया आमी गम्मत करया संतोष पळया पाश्चात्ताप पावोन जिणी रडतेल्या एका पातक्यातय सर्गी चड संतोष जातलो ह्या नवाय नवा प्रास चड पातक वळखून जिणी रडतेल्या जिणी परिवर करतेल्या एका पातक्यातय सर्गी चड संतोष आसतलो पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांगासर दाबाजो जालो आनी व्हडलो पोतू तो शेताक गेल्लो पाटी येता आसतना कितें पळयता नाच आनी संगीत हां दाबाजो संभ्रम एकल्याक आपूण विचारता इतलीं वर्सां जालीं म्हजो भाव गेल्ल्याक एक दीस पूण आवाज घरा येयल्लो ना आज इतलो संतोष संभ्रम कित्याक आनी तो कामाचो म्हणटा तुजो भाव
पाटी पाटी आयला देखून पुष्टी पाडको मारून सांगला देखून असलो संभ्रम हे ऐकून कोणाक बेजार जाता वडल्या बाबा हा वडल्या पोता हा कित्याक हा कित्याक बेजार जालें ताका पुरा आस्त उगडायल्या पिड्ड्यार केला बापायक मारला आवयक मारला म्हाका खोटायला पुरा कर गेल्लो मनीस फाटी आयला देखून बापय संतोष पावोन पुष्टी पाडको मारन आसा आनी हांव पळया जल्म आतां येदोळ पर्यंत एक आवयक पाटी उलोवना एक बापाय पाटी उलोवना तांची सेवा करना आसा एक कुडको एक इंच आस्ती सारूना पूण बापायन म्हज्या धर म्हूण एक बोकड्याचें पील समेत मारून का म्हूण म्हाका दिवंक ना म्हणून ताका बेजार जाता तो घरा वचून आयकवना ताणें केलें समागी हां ताणें केलें समांगी समानी तूं आसल्यार कितें करती समानी समानी तूं आसल्यार आमी तशेंच करती हां कशें ताणें गेलें समांगी न्ही तूं कशें करती म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमी सडावत मनीस जाल्ल्यानी व्हडलो पूत कितें करता तशेंच करता समजलें ताणें केल्लें सामान न्ही म्हणून सांगिना ताका बेजार आहे भोगली ताणें निश्ठपणी आपल्या बापायचो मोग केलो आवयचो मोग केलो ताणें तशें चिंतल्यान कालें पाड आसा हां कांय पाट ना ताणें बापायक गाडी दिले जोर केले हांव घर सण चलता म्हणे ना ताका बेजार आहे ताणें उसारली बेजार आई पूण हांगासर पळया बापायचें बरें म्हण कित्याक म्हळ्यार बापूय हांगासर सर्गीच्या राजा विशयान चिंता पूत खाली संवसारी राजा विशयान चिंता कोण व्हडलो धाकटो दोनी विशयान चिंतिना सोडया धाकटो सर्गींच्या विशयान चिंतिना संवसारी चिंतिना पूण बापूय सर्गींच्या विशयान चड चिंता आनी व्हडलो पूत संवसारी विशयान चड चिंता आतां हांगासर बापूय कितें म्हणटा हां तूं देवा सवय आसाय कळ्ळें गी देवदूत तूं तुका देवाची गरज ना तुका गम्मताची गरज ना तुका पुष्टी पाडक्याची वा बोकड्याच्या पिलाची गरज ना तुका संतोष संभ्रमाची गरज ना कित्याक तुंतू संभ्रम तुंतू संतोष तुंतू वैभव तुंतू देव देवाच्या स्थानार तूं आसाय समजलें समजलें तुमकां हां बापूय ताका समजता हें सगळें तुजें हें घर तुजें आस तुजी सगळें तुजी कांय ना हांगा हांगा दर म्हूण तुका बोकड्याचें पील दिवंक उरलें कोणी ना तुंतू बॉस तुवें तें काण काडयेत मारयेत खायत पूण तुज्या बाबा तशें न्ही तो मेल्लो तो देवसराच्या हातांत आशिल्लो तो खोटेपणाच्या पासान सांपडलेलो तो वायटाक सांपडलेलो तो खोटेपणांत बुडोवन गेल्लो तो सर्ग सांडून देवसराच्या हेमकोणाच्या वाटेर आसलेलो तो आज फाटी आयला सैतानाच्या पासांतलो सुटला फाटी आयला परिवर्तन जाला तो देखून संभ्रम देखून संतोष समजलें देखून संतोष पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पश्चात्ताप आनी प्रायश्चित म्हळ्यार तें संपूर्ण आमच्या पातकांतावन आमी मेकळें जावचें आनी आमच्या देवा सवे येवचें तवळ कितें जाता सर्गी संतोष जाता आमी सर्गी संतोष दिवची मनशां जावंक जाय कितें सर्गी चड संतोष दिवची मनशां चड संतोष दिवची मनशां आमी जाय सई एकलो मनीस आयलो म्हजे लागीं
आनी म्हणालो फादर म्हज्या मतीक समाधान ना. कितें जालें? म्हाका मस्त टॉर्चर मेळटात. खंय जावन हांव काम करच्या जाग्यार हांव. म्हजो धनी भयंकर आरामी. कितें? भयंकर आरामी. पळया फादर, ताणें सगळो खायला तो उज्यान दवर म्हाका दागोवन दवरला. पळय दाखयता तो. हांवें म्हणे तुजो धनी कालें करता. धनी एक सोशल सर्वीस करता. कळ्ळें? सोशल सर्वीस. आनी मस्त ऑर्फनेजीक पुरा आनी पुरा चलयता, पुरा करता. आनी तो मागणे आसो मनीस. कितें? मागणे पुरा करता तो. चड मागणे आसो मनीस. आनी ताच्या घरा हांव कामाक आसा. पूण फादर तो मागणें करता, पूण ताचें मागणें मात देव आयकना. कित्याक? ताचें मागण्याचें जिवीत ताणें जिवनच्या जिविताक ताळ पडना. तो कामागारांक कश्टिता, इन्सल्ट करता. तो मस्त खोटो, मस्त खोटो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तसल्यान थंय देव संतोश पावताय? पावताय? तूं मागणें कर, तूं आराधन कर, तूं देवाचें उतर परगट कर, तूं कितेंय कर. जर तर तुजें जिवीत तुज्या मागण्या जिविताक ताळ पडना, तुजें जिवीत देवाच्या उतराक ताळ पडना, तर सर्गी चड संतोश दिवंक आमी शकना. देखून थोडे फावटी आमी मागणें करता, मागण्याची मनशां जाता, पूण घरांत आसलेल्यांक आमी कितें करता? हा, कितें करता? कश्टिता. कळ्ळें गे? कांय एक सून येवन म्हणटा, फादर म्हजी माय म्हजें नांव पुरो पाड करता. कोण तुजी माय? विचारलें. न्ही फादर, सडाव तिका सगळे वळखतात. कित्याक? ती सगळे कडेन रेती घेता, सगळे कडेन नवें नांव घेता. ती तुमकां मेळ्ळ्या जावंक पुरो, बिकरा कट्टे मेळटा, आनी ती खंय ती बिजे जेल रोड थंय मेळटा, खारकोळ गेल्यार मेळटा, कलमाटी गेल्यार मेळटा, पाक्षिकेर गेल्यार मेळटा, सगळ्यान मेळटा. मागण्याची मनीस. पूण म्हजें नांव पाड करच्यांत, हेरांच्यो खबरो करच्यांत नंबर 1. हांवें चिंतलें ही पुरो पुणशेताक खबरो आरावंक घेता जायचे. मागोंक न्ही आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी मागण्याचें म्हूण दाखयता, पूण आमचें जिवीत देवातान पयस आसा. आमचें मागणें देव आयकना. सगळीं आमी संतोश हाडटा चिंता, पूण सगळीं आमी दूख दिता. देखून एक घडी भर पश्चात्ताप पावा, एक घडी भर दोळे धांपा, तुमच्या दर्द्याचेर दवरा. कितेंय आमी भक्ती वळून जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर म्हज्या कुटुंबांत आसल्या, म्हज्या कुटुंबाच्या आसल्याक वा म्हज्या भावा भयणीक वा पयल्याक कोणाचें नांव पाड करता, कोणाक नांव दुखयता, इन्सल्ट करता, अखमान करता, खोटी जिणी येता, आनी हांव मागणें म्हणटा तें मागणें आयकना. सुमेलच्या बक्षांनी मागे हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणे मोगळाची सू, काकुळदारा देवा, बक्षण्याचे देवा, बक्षूंच्या सोम्यां हांव तुका अर्गां दिता, तुका आराधन करता, तुका हांव अर्गां दिता, तुका उगळसिता. सोम्यां जेजू, काकुळतीच्या सोम्यां, बक्षण्याच्या देवा, हांव एक पातकी, हांव अस्कत, हांव मेळपणान भरलेलो तुज्या मुखार आसा. म्हजी पातकां वळखून घेता, म्हज्या पातकांचें प्रायश्चित करता, म्हज्या पातकांची दूख धरता, म्हज्या पातकांचें बक्षणें मागता. सोम्यां जेजू, काकुळदारा देवा, म्हजी बिरमत भाव, सांडून गेल्या सोदून आयलेल्या मोगाच्या देवा, पातक्यां समोर करता,
करतल्या पत्क्याचे जीवित परिवर्तन करतल्या काकुळतीच्या मोगाळ देवा तुझे काकुळ दाखय तुझी पत्कां बगस तुझ्या पत्काच्या चिखलांतलो तुका दोन्ही तळ करे तुझ्या पत्काच्या मेळ्ळेपणांतलो म्हाका दोन्ही तळ करे सम्याचे तुझे रगत मुजेर सारय तुझे रगत मुजेर शणाय तुझे रक्ताने म्हाका दोन्ही तळ करे तुझे रक्ताने म्हाका बचाव करे तुझ्या रक्ताने म्हाका नवो करे नितळ कर बगस सम्या तुझी पातकां बगस ಅಪ್ಪನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ डोळे तांपून पत्काची दूख धरया ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ पत्काचे बक्षणे मागयाम सदैव ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು आमचं सम्या आमची पत्कां बक्षिता ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ पत्काची दूख धरून बक्षणे मागता ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಬಕ್ಷಣೆ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ पत्काचे म्हणजे कुटुंबाच्या भुरग्यांनी केले पत्काची ನನ್ನ ಹರಸುವೆ बगस ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿರುವೆ बगस सम्या पातका बगस ಸೋತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹರಸು ಯೇಸುವೆ Praise the Lord. Hallelujah. 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 मंगळ भाव बहिणीनो, आज विशेष करून आम्ही परगावात असलेल्या आमच्या भाव बहिणी खातीर मागता जायत्यांची कामां बरी नात जायत्यांची कामां आसात सांबाळ मेळना जायत्यांचो पासपोर्ट ना थंयसर जायत्यांक विजा नात जायत्यांक थंयसर इंटरव्यू म्हणजे थंयसर विजिटींग विजा गेल्ल्यांक समाघट्ट कामां लेगी मेळोनात होय की न्ही परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणीचें जिवीत सुखाचें की कश्टांचें हां ती वर्साक एक पटी गांवां येतात वा वर्सा दोन पटी येतात वा 2 वर्सां एक पटी येता आसतना आमकां कशें दिसतात बरें दिसतात बरें न्हेसोन बरें येतात पूण फाटीं तीं गांवाक जावन फाटीं वेताना कितें कशें दिसतात तीं कंतिश्त दिसतात बेजाराचीं दिसतात वय की न्ही हां कित्याक हांगा 1 म्हयनो 2 म्हयने संतोशान बरें करून जेवन खावन आसतात वय की थंय गेल्या उपरांत समाघट्ट ब्रेकफास्ट ना समाघट्ट जेवण ना ताणींत रांदिचें ताणींत खायचें वय की हां गल्फांत वापर गांवांत असलेलें जिवीत आमी चिंचे बरी तितले सुखाचें म्हण न्ही कश्टांचें आसा तांणी थंय कश्ट काडल्यार काम केल्यार मात्र पयशे कळ्ळें आमी हांगासर एक दीस कामां वचना जाल्यार कोण न्ही कांय जायना आमी चिंता पूण तशें न्ही थंय तो एक परकी गांवांत परकी कशें जियेतात तशें आसतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा की ना आसा की ना हां आमच्या मागणें तांकां कितें दिवंक शकता आमचे मागणें तांकां धैर्य दिवंक शकता संतोष दिवंक शकता समाधान दिवंक शकता बुजवण दिवंक शकता बरीं कामां दिवंक शकतात दिसपडतो ग्रास जोडूंक दिवंक शकतात वय गे तांच्या सगळ्या समस्यांतले सुटका मेळोवंक शकतात तांच्या पिडेंतले भलायकी जोडूंक शकतात तांच्या नासमाधानांतले समाधान जोडूंक शकतात आमची मागणी तांच्या खातीर जायतें बरें करूंक शकतात की ना परगांवांत असलेली कुटुंबाचे संधी आसात की तुमचे परगांवांत आसात की ना कितल्या जाणांचे आसात कुटुंबांत सगळ्यांचे आसा सदावत पळया आसात वय की न्ही सगळ्यांचे आसात 99% आनी सगळ्यांत आनी तुमकां फोन करतना वेताना आमचे कडे माग म्हणटात की ना आमी मागूंक जाय की ना आमी मागिल्ल्यान तांकां कामां मेळटात विजा मेळटात कालच्या दिसांत म्हाका सुमार जाणांची फोन आयली फादर फाल्यां हांव इंटरव्यू घेता आज 12 जाणां इंटरव्यू घेतात
कळलं की दोगा जणांनी इंटरव्यू दिल्या पोर तांकां रिजल्ट आणखी येवना सांगता म्हणून सांगला 12 जणांनी आज दितात इंटरव्यू फाल्यां यांनी क्या सांग पुरो मस्त जाणां इंटरव्यू दितात थोडी सिलेक्ट जाता थोडी जायना थोड्यांक म्हणटात आमी तुका सांगता म्हणटात कंतिश्ट जाल्या कंतिश्ट तांचे पासून मागाचे घेयना आमी मागाचे वय गे वय परगांवांत असले थोडे थोडे पिडेस्त आसात न्ही गे वय. डायबेटीक आसा BP आसा सगळे आसात देखून एकडी बोर तांचे पासून मागया प्रत्येक रितीन बरें काम नासतना कश्ट केलीं आसात काम आसा सांबाळ जायनासतना आसलेलीं आसात थोड्यांचो 12 म्हयने सांबाळ जावना 17 म्हयने सांबाळ जावना 8 म्हयने सांबाळ जावना इल्लो दितात काम सोडूंक की न्ही रावूंक की न्ही असले परिगतेंत आसात तांचे दूख कोणाक सांगतली सोम्याड सांगतात सोम्याड सांगया म्हळ्यार सांगूंक पुसत आहे आराधन वचूंक जायना तुका आमचे लागीं सांगतात मागा म्हूण आमी मागाचे घेयना मागाचे हां खंडीत मागाचे देखून आस तसल्यांक बरें सांबाळ पाटी मेळच्या खातीर बरी विजा मेळच्या खातीर पासपोर्ट जावच्या खातीर कळ्ळें की इंटरव्यू दिल्ल्यांक पास जावच्या खातीर विजिटींग विजा गेल्ल्यांक विजा मेळच्या खातीर मागया कळ्ळें की कोणा की विशेश करून असल्या संगतींत मागोवंक कोणी सांगिल्लें आसात तुमच्या कुटुंबाचे कोणी आसात की आसात जाल्यार मुखार येतात की आसात जाल्यार कोणी आसात जाल्यार आसात की कोणी सांगलां की येया तुमचे कुटुंबाचे परगांवांत आसात बरें काम ना सांबाळ मेळोवना विजा ना विजिटींगाक कोणी गेल्यांत खंय मागोवंक सांगलां जाल्यार मुखार येया पयल्यान पयलें तांच्या पासून मागया सगळीं परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी पासून मागया आमी आमचे मागण्याचो आदार आमच्या मागण्याचो फळ तांकां मेळटलो जायतीं जाणां आमचीं भुरगीं परगांवां गेल्लीं आसात थंयसर शिकोवन काम करून शिकोवन आसात थोड्यांक शिकोवन जाल्लें आसा बरी विजा मेळोंक ना तांचे आवय बापाय गांवांत आसात तीं मागोवंक अशें येतात ये सोम्या लागीं म्हाका इतलेंच तुमच्या कुटुंबा संदेश उगडास काडा सोम्या समर्पी आनी म्हणा म्हजो कुटुंबाचो असलो सांदो थंयसर आसा सोम्या तो कश्टांत आसा ताका बरें काम ना बरो सांबाळ मेळना थंयसर बरी विजा ना पासपोर्ट ना कश्ट आसात दूख आसा फोन करतना रडता सांगता कितें म्हूण सांगता तुमी ताका समर्पी सोम्या आपणून दी तांकां गोण करून दी तांकां सुटका दिवन दी सोडून दिवन मागा ही हांगासर आशिल्लीं भाव भयणी तांच्या कुटुंबाच्या संध्याकाळी मागता आसतना आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन भायर फाटीं सगळीं बसून आसा इगर्जेन आमी सगळीं आमची मागण्यो बारी ह्या परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर वेदीर आसलीं सोम्या मुखार आसलीं हात जोडा दोळे धांपा मागा आनी आमी आमच्या हातू बारयां हावतो बारी आनी सगळीं तुमी हात जोडून मागा सगळीं वेदीर आसलीं आनी तुमी सगळे आसलीं सगळीं आमच्या परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर मागया हांव म्हणटा ताच्या परंत म्हणून मागा सोम्यांचे जो तूं वर्तो देव तूं अजपंसो विस्मितांसो आनी महात्कार्यांसो देव तुजेर बरवस दवरून मागतल्याचे मागणे तूं आयकताय तुवें म्हळाय सोम्या मागा आनी तुमी घेतल्यात मागा आनी तुमी घेतल्यात येस बरवशान येस बाबार्थान आमी मागता सोम्या परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून आज आमी मागता सोम्या जेजो दिसपडतो ग्रास जोडचे खातीर आपले घरदार सांबाळचे खातीर परगांवांत वावर करतल्या सर्व भाव भयणीक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बाप तांकां बरी कामां फोव कर कामाची मजुरी बरो सांबाळ फोव कर कामाची मजुरी बरो सांबाळ फोव कर सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले तांकां निवार बरी कामां फोव कर बरी विजा तांकां फोव कर पासपोर्ट नासलेल्यांक पासपोर्ट फोव कर विजा नासलेल्यांक विजा फोव कर विजिटींग विजा गेल्ल्यांचेर बरें विजा फोव कर बरें काम फोव कर तांकां समाधान दी कष्ट तेल्या रडतेल्या विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या सगळ्या भाव भयणींक
सगळ्या भाव बहिणी सुटका लाभय सुटका लाभय. सोडवण लाभय सोडवण लाभय. आपड सोम्या आपड सोम्या. आमची बरी जातली आमची बरी जातली. आपड सोम्या आपड सोम्या. आमची जीवित नंदन जातले जीवित नंदन जातले. आपड जेजू आपड जेजू. आमची गुण जातली आमची गुण जातली. तांकां सगळे बरे मेळटले सगळे बरे मेळटले. आपड जेजू आपड जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 जेजू सोम्या बाबा त्यांच्या देणारा जेजू के विश्वास तो मागते तो मागते या सगळ्या बाबळीची मागणी ऐकून घे तुझे रामपात येता तुझे रामपात येता जेजू मोगळा तुझे रामपात येता तुझे रामपात येता जेजू दयाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझे कष्टाची मोडा मुझे अहिल्या वेळा अहिल्या वेळा तुझे रामपात येता तुझे रामपात येता जेजू मोगळा जेजू मोगळा मगर बाबडीनो नमस्कार करून पाठी जाग्यार आम्ही सगळीं उबी रावया गॅस्ट्रिकाची पिडा डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल BP ह्यो युट्रसाचे समस्याची पिडा तशेंच PCOD प्रॉब्लेम आनी कितें आसा सगळे समय मुखार दवरा कॅन्सराची पिडा किडनीची पिडा काळजाची पिडा विविध मरेकार पिडा समय मुखार दवरा तुमची पिडा तुमचे दुख कत बेजार आहे सगळी समय मुखार समर्पिया समय इतले म्हणा समया हांव म्हाका तुका समर्पिता म्हजी पिडा तुका समर्पिता म्हजी कंत बेजार आहे तुका समर्पिता म्हजें टेन्शन डिप्रेशन तुका समर्पिता समया आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू हांव बरी जातली म्हणून मागा तुमचे हात अशें उशोवन दवरा समया मुखार हांव म्हणटा ताचे प्रमाणे समया जेजू हांव तुका अर्घ दिता तूं म्हजो देव तूं म्हजो वैस तुमचो गुण करनार समया जेजू म्हजी सगळी कूड म्हजो सगळो आत्मो म्हजे घर आनी घराणे तुका समर्पिता समया जेजू म्हजी कुडी चेस्कत काय म्हजी कुडी पिडा शिडा म्हजे मतीचें नासमाधान म्हजे टेन्शन म्हजे डिप्रेशन सगळें तुका समर्पिता म्हज्या माथ्याच्या केसां तावन पांयाच्या नक्षे पर्यंतली सगळी म्हजी कोड म्हजी दूख म्हजी पिडा तुका समर्पिता आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरी जातली आपड जेजू म्हाका सुटका मेळटली आपड जेजू म्हाका बरेपण लाभतलें आपड जेजू आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू हालेलुया 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 बोला मारा समया जेजू ये सगळे भक्ती का सगळी त्याची गुण कष्ट बेजार आहे तुका समर्पिता समया जेजू या सगळ्या भक्ती का कापड गुण कर सगळ्या कापड समया तुझी गुण करची दैवी सगळा त्यांच्या शिरेन वळे तुझ्या पवित्रता तक तुझी कर तुझ्या नावात तक बरी कर तुझ्या नावात तक आशीर्वादी आपड जेजू टच 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 हील 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 सगळी दुःख सगळी पीडा सगळी गुण कष्ट वळवळे त्याच्या पायांकडे समर्पित समया आपड जेजू पिढे गुण केले समया कोण केले समया देवसाच्या वाटपासून सुटका दिले समया सगळे कापून आणि गुण कर हालेलुया 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 शब्दाने बोला बोला हालेलुया हालेलुया तुझे रामपात येता जेजू मोगळा तुझे रामपात येता जेजू मोगळा कष्टांची मोडा मुझे अहिल्या
जेसू मोगाळा तू मोजो इष्ट मोगासो हरी एकचे म्हाका पावसो तुजे रंपाक येता जेसू मोगाळा तुजे रंपाक येता जेसू दयाळा कश्टांची वडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर रावपाक येता जेसू मोगाळा आमच्या चुकले तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया मुझे थंय ये मुझे कुडीन थे मुझे काळजान थे मुझे मनान थे मुझे घरान थे मुझे घरच्या सगळ्या थंय ये मुझे कुटुंबान थे पवित्र आत्म्या देवोन ये मुझे थंय ये भलायकी दिवं के समाधान के बळांनी नेटोवं के कृपेन बरोवं के जैत लाभोवं के संतोष दिवं के समाधान दिवं के धैर्य लाभों के ये पवित्र आत्मा 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 हालेलुया 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 तकलेचेर हात दवरा तकलेचेर हात दवरून निरंतर मागा पवित्र आत्म्याच्या मुखल्या रूपाक वागणूक पवित्र आत्म्याच्या पटल्यावर त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद बेसवाने कृपेन बर सत्यान बर पवित्र आपण आणि गुण कर टच हील हील हीलस हीलस पवित्र देवाने अभिषेक कर तकले छरा दोर या थोडे रंपिया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया म्हजे थंयची ये पवित्र आत्म्या म्हजे थंयची ये पवित्र आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या म्हजे थंयची म्हजे थंयची म्हजे थंयची म्हजे थंयची म्हजे थंयची पवित्र आत्म्या मुझे थंयची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची हालेलुया 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 वर्गाचे सगळ्याचे स्वराचे जो सगळे कळ संबंधित असो हालेलुया 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 वर्गान तुका समियान जेजू वर्गान तुका समियान ओगळाक तुका समियान जेजू तुका समियान दान तुका समियान जेजू तुका समियान समिया सोन भोग जालो जाल्यार निठ्ठा तू बऱ्या आणि दोडान दोन ताळयो समिया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समिया सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत या देवडा सक्रमेंता ये देवडा सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आथार्या सलवन वेच्या अस्कत विश्व्या पावाटाचे
बळदिव्या जशे बापा तशे पुताक उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनात एका काळ्या असिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्राप्तुया हे देवा या विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदां सामचे तें बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यारा मान करून देन आमकां वो कर जो थियेत आनी रासवट सलयताय ससनाच्या ससना आमेन. उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ तीन सुमियाचे पुढे संगत म्हणूया. सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ सुमियाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊ आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमियाचे नाव. आता आणि सदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. येतावामी वडसंत समिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडवल्लसा जेवना तुझ्या सगींच्या जेवना तुझ्या समिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हसिता काळजान मनान एकसांग तुजी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता येतावामी वडसंत समिया समोर तुझ्या गाता स्तुती वडवल्लसा जेवना तुझ्या सगीच्या. मुगल बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळो जेजूच्या पुंतळाक मोगासो स्वागत मागता. नव्यानाच्या संभ्रमी मिसाक तुमकां बरोसो स्वागत मागतना आमी तिथे सावा इरादे घेवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर मागया. नितळ मना नितळ काळ सन एका मनाचे काळजाचे जावं हे मिसाचें बलिदान भेटयतना सुम्याची बेसांव आशिर्वादां निरंतर आमकां फावो जातात. त्याच बरेपणान ही मिसाचें बलिदान भेटोवचें प्रयत्न करया. हे संदर्भार बरें काम मेळचें ते साव बसोत मिस भेटयता नेल्सन सांतू मायरू दुबय देवतीन अल्बर्ट रिजिना नोक्स आनी जॉय सेरावो हांच्या आत्म्या मिसिता अग्नेस सेरावो पलडका
देवादीन मार्क रोड्रिगस जत्म्याक मिस्तिता लविना रोड्रिगस वलंकनी वडो अर्गा मिस्तिता राजेश डिसोज आणि कुटाम नित्यादर वडो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं ख्रिस्त तुई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळो संवसार जिखून आत्मो होगडेलो जाल्यार कितें फायदो हांगासर दोन संगती आमच्या मतींत एक ससना बाळचें तें आनी एक तात्कालीक उरचें आसलें आमी खंयच्याचो चड मोग करूंक जाय ससनाक बाळटा की तात्कालीक उरता तें ससनाक बळटा ससनाक बाळतल्या जिविता खातीर वावरूंक सोमी आज आमकां उलो दिताना ससनाक बाळटा तें जिवीत खंयचें ससनाक बाळटा तीं कामां खंयचीं तीं करूंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एक घडी बोट कडेन दांपया ससनाक बाळटात तीं बरीं कामां करूंक सोमयाची कृपा मागया मगणा जेजू तूं बरो तुवें केल्लीं कामां ससनाक बाळ्ळ्यांत तसलीं कामां करूंक फाटीं सरलेल्या खातीर पश्चाताप पावता बक्षणे मागता म्हणटा सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सोम्या जेजू तुजें उतर बरें करूंक आपण दिता त्या उतराचो तिरस्कार करून तुका दुखयलेल्या पासून दूख धरता बक्षणे मागून म्हणटा क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोम्या जेजू आत्मो होगडावन सगळो संवसार जिखूंक आज आमी प्रयत्न केल्ले आसा तुका आनी पेल्याक राग मोसोर असल्या कर्णेद्वारीन दूख दिल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता आनी म्हणटा सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सोम्याची कृपा सोम्याची काकुळट आमी भक्तीन तकली बगोवन जोडून घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन महिमा 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 देवा उंसगी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सगींच्या राया सपद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्यात बसवाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एक क्रिस्तू पवित्र एक क्रिस्तू ईश्वर एक क्रिस्तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया एक घडी बरदोळे दांपी आमच्या घर संगती ते संवा खातीर बडो जेजूची कृपा मागया
प्रितीच्या आमच्या बोमोगाळ बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताजी गोडसाण सकंद दोशी जावंक आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरांतून ताणें बसयलेली आसून तोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांजुओंच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप विंचून काडलेले मानेस्तिणी तुज्या भुरग्यां मदलीं थोडी बापान आमकां पुरमायल्ले परी सताच्या वाटेन चलतात तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही आनी आतां मानेस्तिणी तुजे लागीं हांव करतां ती विनाती ही आमी सुमेस्त आनी एकामेकाचो मोग करीत जाय हो कांय एक नवो उपदेश न्हय बगात सुरवेर तावनसो आमकां दिल्लो उपदेश तो मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपदेश पाळचे तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय म्हूण तुमी सुरवेर तावनसो आयकलो उपदेश वचो जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण ओळखोंक इन्कार करतले 7% मनीस संवसारान शिंपडोवन गेल्यात असल्यांक 10% आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात तुमी काडटात ती मिनात निरपोळ जायनासतना कामाचो प्रतिपोळ जोडीचें तुमी सत्रायर आसत जाय जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे सरी रावनासतना ताची गड उतरून वेता ताचे थंय देव जियेना पूण क्रिस्ताचे शिकवणेक विश्वासी रावतल्या थंय बाप आनी पूत जियेता देवाचें उतार देवाचे वडोपकार सर्वेश्वराचे नियम शास्त्र पाळता ती खरेंच बागी सर्वेश्वराचे नियम शास्त्र पाळता ती खरेंच बागी खाता विण जिणेन सर्वेश्वराचे दमशास्त्र पाळता ती भागी ताची नियमा विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोता ती सुभागी सर्वेश्वराचे नियम शास्त्र पाळता ती खरेंच बागी सगळ्या म्हज्या काळजान तुका संसदीत आसा तुज्या उपादेशांत हांव पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका तुजेर पता करिना सांग तुजें उतर म्हज्या काळजान हांवें रोंबोवन धरला सर्वेश्वराचे नियम शास्त्र पाळता ती खरेंच बागी सर्वेश्वराचे नियम शास्त्र पाळता ती खरेंच बागी Alleluia, 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 Alleluia. दृढ रावा आणि तुमच्यो तकल्यो उबांदरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या Alleluia, Alleluia, Alleluia,
हालेलुया. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या असे सांग म्हणालो, जसे नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारय घडतलें. नोये थारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवून आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितालो, आनी बुडतुगा येयलो आनी सगळीं नास जालीं. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पिवून व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदून आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरून गेल्ल्या दिसास मळ भरतावन उज्यासो आनी गंध कसो पावस वतलो आनी सगळीं नास जालीं. हिस्परी घडतलें, मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेलें आपलें बुदीक काडून म्हूण सकलान देवाना जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जावं. लोताच्या स्त्रीक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकच सांतुळणारात दोग न्ही दोन आसतले, पूण दोगां मदें एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोवन दोळ नासतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. खंय सोम्या म्हणून सिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळू जेजूच्या भक्तिकांनो, 2020 वर्स जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च म्हयनो थिंगी वेगी उडास आसा गे. मार्चाची 26 तारीख आमच्या देशाच्या प्रधानीन सांगलें, सगळ्यांनी गांठी मारूंक जाय आनी कोरोना धांवतलें. आनी आमी सगळ्यांनी गांठी मारल्यो. कोरोना वचोंक ना. दुसरे दिसा एक दीस लॉकडावन, कंप्लीट लॉकडावन, आनी उपरांत तें मुंदरसून गेलें मे म्हयन्या पर्यंत. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ते दीस तुमी जाणांत, ते घडयो तुमी जाणांत. खबर आहा तुमकां? खबर आसा ह्या विशयान? जाणांत तुमी? कोरोना येयल्लें? नोरोना न्ही, नोरोना येयला वय. एकलो म्हणटालो पोर आलंगारा कोरोना गेलें नोरोना येयलो म्हणून. कोरोना आयिल्लें गोत्ताय तुमकां? कोरोना येवच्या पयलें लोक कितें आसलो? गम्मात करनासलो न्ही गे. खाजर करून घेताले, दिताले, धाबाजो, पार्ट्यो, गम्मात न्ही गे. हां, त्या म्हयन्यांत त्या वर्सा म्हाकाय मस्त कडेन रेतीर आसल्यो, पूण करूंक जावना. एक कडेन मात केल्ली संपिगे, न्हिदोडी जाल्ली, उपरांत संपिगे जाली. उपरांत केलराय आसली, करूंक जावना. कोरोनाच्या पयलें एका भुरग्याचेंत रितीर करतना ह्या विशयांत सांगतना कोरोना येवचें आसा, जागृत करा, मास्क घाला, कळ्ळें गे? मास्क घाला, पेंटेक भायर भितर वेतना हात धुया, वस्तूर भायर कान उडया, दुसरें नसा न्ही गे. कांय थोडी वस्तुरां कान उडयतालीं मात न्ही, कुंडल्यान घालूंक उरतालीं गे. कळ्ळें?
उकडणं नाही गे एकलेनं पुरा घालून उकडले गे खेळले कापड आणि नवऱ्याचे पॅन्ट शर्ट पुरा मग सकाळी ಒಟ್ಟು जाऊन बाहेर कत्त थोड्या दिवस उकडचे म्हणा कोरोना बरोबर देऊन अशें पुरा केल्लें आसा पूण अशें पुरा रुल्स रेग्युलेशन्स पुरा आयल्यो सरकारांतल्यान आयल्यो आनी सगळ्यांनी आयल्यो न्ही गे पूण रेतीर जावन मिसां भायर येताना हाणें अशें पुरा करूंक आसा तें चायनान पदर हांगा न्ही कळ्ळें चायना मस्त पयस आसा आमकां हांगासर कोण येता खंयचे कोरोना ते बेश्टे मिडियार येवचे सांगून 6 दीस वचोनात 15 दिसां उपरांत आमचीं घरां बंद भितरच भायर कोण येनात परगांवांत हांव येवचें आसा जाल्यार आं तम्मे हांगा येनाका रे तूं खंय म्हण 4 दीस थंय रावन ये उपरांत न्ही गे न्हवरो आयलो जाल्यार ताका क्वॉरंटायन कळ्ळें क्वॉरंटायन आनी ताका जेवण दिवचें म्हणजे सपरेट कोटक्यान रावचें ताणें बाय तो नायला सूटकेस भितर येयल्या घरा भितर तो मात भायर कळ्ळें सूटकेस साबू चॉकलेटां पुरा भितर हो मात कोटक्यान कित्याक म्हळ्यार चॉकलेटां मेल्ट जातात न्ही गिमांत समजलें ताका कोरोना लागना कोरोना हाका मात लागचें देखून हाका मागीर कितें म्हूण दिवचें थंय तट्ट्यांत वश्येंत शीत दवरून बुडयेन लोटचें भितर खंयच्या बागलाच्या आयड्यान तो भितर तो पाप आनी मदें मदें अंगणवाडीचें गी आस्पत्रेचें गी पुलीस घेवन पयलीं सायन घालतात ते बियान ही भितर तो थंय देखून थोडे गांवाकच येवंक ना अले कश्ट कोणाक जायचे बायलेन बोडयोन लुटून जेवण दिचें जाल्यार कितें फायदो थोडे गांवाक आयले म्हणटाना पयले कोरोनाचे पयले कोणी एकलो बायलो आयलो म्हणटाना धांवन येताले घरा खंय मेळटा की हें आतां तेंय नाका चॉकलेटां नाका कांय नाका तूंय नाका थंयच रावन हली परिगत मागीर कितें जालें क्वॉरंटायन थंयच करूंक सोद एअरपोर्टांत आस्पत्रेन आयले कुडले एम्बुलन्सा घालचे सीदा व्हरचेंत देखून असली परिगत होय की न्ही भुरगीं एकडे आवय बापूय एकडे थोडे भोवंक गेल्ले थंयच म्हजो एकलो इश्ट फिलिपिन्साक गेल्लो थंयच रावला थंयच रावन चेडवाडे मोगर पूण थंयच काजार जावन थंयच आसा आतां बरें येवंकूच ना कोरोनान तीच तें गेलें ताका पळया गे काणें करतलो पाप 3 म्हयने येवंकूच जावना परिस्थिती तशी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या कोरोनान कितें केलें सगळ्यांची घरां बंद केल्यो इगर्ज्यो बंद केल्यो इगर्ज्यो संस्था स्थापन जाल्ल्या खंय म्हण इगर्ज्यो बंद जाल्ल्यो आहात गी देवळां बंद जाल्ल्या आहात गी पळ्यो बंद जाल्ल्या आहात गी थंय आमच्या कर्नाटकांत मात गी खोडयाळांत मात गी भारतांत न्ही अमेरिकान न्ही सगळ्या संवसारान बंद मागणें ना न्ही पुरो घरांत रावतालीं न्ही मार्केट एक रास पडटाली सकाळींचे शुक्राराचे बिदऱ्या मेंढेंत मार्केटी ना कांय ना जाल्लीं काले पोपळांय घरात कसरी घरात पुरा घरात समजलें कसली परिगत हजारांनी लोक आसुल्लो न्ही गे खासदार कितले जाण 20 जाण मात्र 5 जाण 20 जाण 25 जाण 50 जाण तितल्याच जाणां खासदार रिस्पेर बागलां बंद इगर्जेची ताच्या उपरांत ताच्या घरांत गाजर इल्लेशे जाणांक घरांत कुंकड मारचें 2 किलो मांस हाडचें खावचें जालें फिनीश कुटुंबाची मात बायलें येवंक ना न्ही गे मोर नासल्यार 10 जाण 20 जाण मात्र मागीर ना थोड्यांक सिमिस्त्री आस्पत्रेंत हांव डायरेक्ट सिमिस्त्रेक थंय मोर्न करतना पुरो घालूंक खंय चंद्रलोका गेल्ले बरी जाकेट गिकेट पुरो घालून उस्वास पुरो बांदून मोर्न करचें म्हजी परिस्थिती पळयल्यार कोणाक जाय होय की तशें बरें आसलें हांव तुमी आसतात आतां ते दाडा रडतालो लोक मिसानांत भवानी दीस फोन केलें म्हाका आमच्या विनोद गंगोळीन मार्चाची 19 तारीख 19th 2020 सांजुजेचें फेस्त लोकांक मीस ना एक मीस करया गे म्हूण
जायत म्हळ्या हांवें कळलें की बटलेरान वसो वसलें जयसनान वसो वचलें आनी कर्ण एक मिस केलें ते आतां सुरू जाल्लें मिस आज पर्यंत बंद जावं ना प्रेज द लॉर्ड हां येवनूच आसा लोकांक मस्त जाणांक देवाच्या उतराची वळख मेळ्ळी मुखांत मस्त लोकांक देवाच्या कृपेचो शिवर लाभलो लोकांनी मागोवंक सुरू केलें सोम्या संगी येवंक सुरू केलें भक्त लोकां ती वाडली देवाचें उतर आयकुया म्हूण भोगले लोकांक आजुनी तें भोगाप आसा कोरोना हेजे पडलें पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयचे पयलें वचपी आयचे सुवार्थाय जेजू म्हणटा नोयाच्या काळार लोक अशेच गम्माता मारनासलो आपणा खातीर जिवन नासलो संवसारा खातीर जिवन नासलो देवा खातीर जिवन नासलो खा पिये गम्मत मार ಎಂತ ह्या जिवितांत तूं राव फाल्यांचें पडोन वचोंक ना मेल्या उपरांत जिवीत ना आयचें जिवीत आजीक पुरो खा पिये गम्मत मार आनी सुशेग जिये असलें चिंताप आत्म्याच्या खुशा प्रमाणे जियोंक ना कुडीच्या अपेक्षे प्रमाणे मात्र जिये सगळो संसार जीक आत्मा होगडाय असलें चिंताप आसलें आनी असलें चिंतपाच्या लोकांक नोयाच्या काळार कितें आयलें बुडतो गलयलो आनी सगळे बुडोवन नासून गेले नोयाच्या उपरांत ही जायत्यो बुडतुगल आयल्यात जायत्यो बुडतुगल आयल्यात की ना हां संवसाराचे जायत्यो सिटी जायत्यो शहरां हळ्ळ्यो बुडल्यात जायतो लोक मेला नोयाच्या लोताच्या काला उपरांत जायत्यो भूकंपणी आयल्यात आमच्या भारतांत आयल्या की ना गुजरातांत आयल्या 2000 इसवेन 2001 कोण ना 2001 आमचो मोदी गुजराताचो मुख्यमंत्री आसलो तेळा भिरंकूळ भूकंपणी जाल्ली आनी की जायत्यो जावन आसा जपानांत इंडोनेशियांत आनी गांवांत जातात सुनामी तसले मारेकार खरग आयला आमच्या भारतांत आयला केरळांत चेन्नईन आंध्रांत भिरंकूळ खरगां सुनामी तसली भिरंकूळ खरगां आयल्यान मारीच्यो पिडा आयल्यात मस्त पिडा आयल्यात एड्स जावंक पुरो अंतराळ जावंक पुरो मागीर अंदी ज्वरा स्वायन फ्लू जावंक पुरो येल्लो फिवर जावंक पुरो निफा जावंक पुरो आनी प्रते रितीन कोरोना भिरंकूळ मारेकार पिडा आनी तुमी पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीना मारेकार मारीची पिडा म्हणटात ह्या मारीच्या पिडा वेळार जायतो लोक कश्टान आसलो कुटुंबाच्यांक पिडा लागली तांदूळ एकलो मेलो एकलो उरलो दादलो मेलो बायल उरली पूत मेलो धूव उरले धूव मेली आवय उरली अशें जालां कुटुंबांत मेल्ल्या मनशाक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तोंड पळोवन काही माथी गेली म्हळ्यार ना एक स्त्री आनी बापाय म्हजे लागीं आयली आनी म्हणाली फादर फस्ट PUCचे म्हजे भुरगें कोरोना आसा म्हणून टेस्ट करूंक आयलें पॉझिटीव म्हळें आमी नाका नाका म्हळ्यार धरन ताका व्हरून एम्बुलंसार घालून उखलून गेलीं आमकां थंय वचोंक ना ताचे लागीं मोबायल ना फोन करया म्हळ्यार विचारतले कोणूच ना तें कितें जालें कशें आसलें आयसीयूंत कशें आसलें कितलें वळवळ्ळां कितल्या आवय विचारलां कितल्या बापाय विचारलां येदोळ म्हणसर आवय बापाय सण्णो रावुरलें न्ही तें विचारूंक गेल्यार आमकां उलोवंक येना तोंड पळोवंक ना असली परिगत आनी एक दीस फोन आयलें तुजी धूव मेल्या मरचें भुरगें न्ही तें मरचें तसली पिडा येवंक ना ताका शेळी येवंक ना कोंकली ना तापी ना खाली सिमतस आयलें म्हणून सिमतंत आसलें म्हणून येलें आनी म्हजे मग ती म्हणटात आमकां मोडें दिवंक ना ताणींत तें विलेवरी केलां आसली परिगत आसली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो मागीर मागीर तांणी मोडी दिवंक सुरू केली सुरू दिनातले खंय गी JCB काडून ओडल्या फोंडान फुनगन पुरताले दिशी जायते जण कोरोनान मेल्या मरोंक नानगोड ना भियान मेल्यात ते एम्बुलंसार व्हरची रीत तांणी घालची रीत थंय ट्रिटमेंट करची रीत आस्पत्रेंत एकलो आस्पत्रेंत भायर येयलो म्हणटा मुंबईन तो म्हणटा म्हाका मेडिकल आसलें
मेडिकलांत हांव वखद दिवन आसलो थंयसर सकाळांकी चॅकअप करूंक आयलें म्हाका पॉझिटीव म्हूण आयलें आनी म्हाका धरून व्हरून आस्पत्रेन गेलो फादर त्या आस्पत्रेन हांव आसलो आस्पत्रेंत थांग लागताली उदक पिवूंक दिनातलें कळ्ळें की मुतोंक जाला म्हूण सांगतालो कोण येनातले थंयच मुतचें पडटालें थंडायेंत आसलो एसी भूक लागताली जेवंक दिनातले पयसतावन इंजेक्शन उडोवचें तोपचें जानवरांक ट्रीट केल्ले बरी करताले एक दीस 12 राती 3 माळी येतान उडलो हांव सकयल कितेंय आस्पत्रेन वळवळो मरचें नाका म्हूण उडलो कितें कांय जावं ना पायलो कुसकलो तितल्यांत वाचून उरलो धांवन आयलो थंय गेल्यार सोदून काडटात म्हूण सांगून सीदा हांव गांवाक आयलो लॉरयेर म्हणटा तो त्या दिसा उडो नासलो जाल्यार मरतो आसलो जायते जाणां आयसीयूंत आशिल्ल्यांची परिस्थिती इत्त आसली ते पिडेन मरोनात वळवळ्यान मेल्यात वळवळ्यांत ही परी गत जीव आसून फाटी आयलेले तांचे आक्लास सोडून सांगतात आपणा कितें जालें कोंकली आयला म्हूण गेल्लो हांव कोंकली फकत कोंकली आयला म्हूण गेल्लो हांव आयसीयूंत गेलें आनी थंयसर म्हज्या मुखार 4-5 जाण मेले भियान कंगल जालो हांवूय मरतो म्हणून म्हाका बें भोगलें आनी क्रमेण हांव मेलो क्रमेण मरो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असली परिगत उतरोवन आमी आयल्या हांव पण हाच्या फाटल्यान एक संदेश आसा पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें जिवीत क्षणीक देखून जेजू देवाचें उतर कितें म्हणटा फाक्यार आसा तो घरा भितर सराना जावं शेतांत आसा तो घरा भितर येना जावं कित्याक म्हळ्यार कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो जीव होगडायतलो देखून जिवा खातीर चिये नाकात संवसारा खातीर चिये नाकात नांवा खातीर चिये नाकात बगर देवा खातीर चियेया सोम्या खातीर चियेया सर्गीच्या राजा खातीर चियेया म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता हांव आसतानाय थंयसर आमच्या घराय कोरोना लागले कोरोना म्हणजे तकारार बसून होऊन गेलो आस्पत्रेक फादर उल्हास कोणेंय म्हळें म्हाका तुमी क्वॉरंटायन रायचे तुमी टेस्टाक वचचे हांव वचूंक ना म्हाका कोरोनाच येवना कोरोना येवंकूच ना म्हाका येदोळ पर्यंत कित्याक म्हळ्यार सोम्याचेर विस्वास दवरून बरी कामां करतात कित्याक जालें तुका कोरोना लागला तो ॲम्ब्युलन्स वचून आयकना म्हणजे तकारार बसून येयले हांवें कांय जायना कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो जीव होगडायता कोण हेरां खातीर आपलो जीव होगडोंक तयार आसा तो निजायकी वाटयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून पळया ह्या संवसाराचें जिवीत तें तात्कालीक तें तुका कशें येता म्हाका कशें येता म्हजो अंत कसो जाता कळीत ना फाल्यां हांव गेल्यार गेलो तें सांगूंक जायना उदका वयल्या बुळबुळ्या बरी आमी उदका वयलो बुळबुळो केदाळा फुटला तें कळना उदका वयर आसलो खोल्या वयर आसलो उदका सोथंबो केदाळा सकयल पडटा कळटा ना वारें आयलें सकला पडलो तो शाश्वीत न्ही तो आमचें जिवीत शाश्वीत न्ही आमी उरचे तसलीं कामां करूंक जाय उरचे तसलें जिवीत जिवंक जाय आज आमचे मदें मदत तेरेजा आसा जाल्यार तिची बरीं कामां मात आमचे मदें आसात की ना उरचे तसलीं बरीं कामां थोड्या मनशाची कोटी कामां आसात नाथुराम गोडसेचे कोटी कामां आसात ताणें कितें केलें महात्मा गांधीक जिवेशी मारलो थंय पूण बरें कितें पाड कामां ती पळयता आमकां बीन दिसता भिरांत दिसता तातूंत कांय फायदो ना देवाची कामां न्ही ती आमकां मोगाची कामां करूंक सेवेची कामां करूंक भक्षणाची कामां करूंक आमकां आपोवणें दिलां आनी ही मोगाची कामां सेवेची कामां भक्षणाची कामां आमी जर करता जाल्यार आमी जियेतल्या सासनाक जियेतल्या सांत भक्त कशें जियेतात धर्मदूत कशें जियेतात मोरी माय कशें जियेता मदर तेरेसा कशें जियेता आमी जियोंक शकता देखून आमी कितें करूंक जाय संवसारी जिवितांत देवाच्या उतराच्या आदारान आमी उरचे तसलीं कामां संवसाराची कामां न्ही सर्गींची कामां करून जिवंक आसा आमी सर्गींची मोगाची कामां सेवेची कामां भक्षणाची कामां ती आमी करून जिवंक आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आजकाल जायते गडगड येतात तुमी पळयलां
खाली आयले गे ना हां खाली गडगडे एकल्याक फोन करतना पद पद फोन धरा गडगडो 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 बे थोडी गडगडी आयल्या बेड्डार बसली सगळं लिवूंच देवाना जगल्या नाही आयल्यार देवाना मागीर कळ्ळें कोले बे कोली भिरांत मरता म्हण न्ही गे वय गे न्ही गडगड्याले बे दिसता तुमकां कित्याक बे दिसता मरता म्हूण आं बळ्या मरो कोण नाकी नाका आमकां भे गडगड्याक भियेचें म्हूण ना पूण गडगडो धाडलेल्या कोणा भियेचें देवाक भियेचें आमी गडगड्या भियेता हांव देवा भियेना वय गे न्ही देवा भियेताय ना गडगडे भियेताय वय आमी कोणा भियेचें गडगड्याक गी गडगडो धाडलेल्या देवाक गडगडो धाडल्या देवाक भियेस देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी तूं बरेंपण आसा देखून एक बरो आमी दोळे धांपया आज देवाचें उतर आमकां इतलें सांगता तूं देवाक खल जावन जिये देवाक भियोन जिये देवाक कल्तीमान घाल जिये देवाची खुशी कर तूं जिये तो लोय तुका कशाचें बाधक जावचें ना सोमेचेर भरपूर विस्वास दवर संवसारी जिविताचें भिरांत बे थोडे पटी आमच्या जिविताच्या नासा कारण जाता देखून गडी पट दोळे धांपया आमी संवसारांत खंयचीय पिडा येवं दी मारीची पिडा येवं दी आकांत येवं दी पावस येवं दी वारें येवं दी गडगडे येवं दी संवसारी संगतीक भियेन आसतना देवाच्या उतरा खाल जावन देवाक भियोन देवाच्या खुशे प्रमाणे जियोंक आनी सदां उरचें तसलें जिवीत जियोंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा आमच्या बाळूक जेजूच्या सुमिया जेजूच्या पदवेदा देवाच्या पांयांतळा समर्पिया मोगाळ्या बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावाटी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलफांगत जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन सोमकोंक कुमो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर जिणेन सदां तुजे कुशेक कल्तीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजणांक आदार दिवच्या सदनिकांक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदर मनान आयच्या दिसाच्या जिवनाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावरतल्यांक सुदारतल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसवान बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एक गडी बरोळ धांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोण मागतान बसयला सूड आसकडी तांच्या बसोती आमी मागया सगळींच्या भू मोगाळ बापा तुज्या पुतान ह्या संवसारी जिवितांत तुजो मोग आमकां वांटलो तेच मोगान सेवेच्या कामांत जिवंक आपोवणें दिलें ह्या मुखांत उरचें तसलीं कामां सर्गींच्या राजाचीं कामां अत्म्याचीं कामां करूंक आपोवणें दिलें संवसारी जिवीत तात्कालीक तें कशें समता आमी नेणाव पूण उरचें तसल्या कामां मुखांत वारोवच्या उठोवच्या जियोवच्या उरोवच्या वावुरांत आमी शाश्वीत वावुरूंक शाश्वीत जिवंक जाय म्हणलें सट जेजू हांव समकां दिता हे सत्तकाल जिवची कृपा आमकां लाभय म्हण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ये बापा भेटता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा मुंड्या वायना सुंगी भेटता मी रेणी मानव तुंगे ये बापा
बघ जीवन आमचे नंदन कर. म्हणजे भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सल्पद्वेदाद व पामांत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर बाळो जेजूच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुवेस तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार आमकां तुज्या आनी देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्गानी संवसार प्रितीमेचो सगळो दळबा तुका मान भोवमान दितात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांतसून सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो, हुंडो आनी वायन असलें जेजूचे मांस आनी रगसां बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. सगळें आमचें जिवीत कस्त वावट सगळें जेजूच्या कुडी रक्ताक ह्या वखदां समर्पण दिया. पवित्र आत्म्याची घडी पवित्र पातळीन बरोवशान वांटिली जावया. आमच्या जिविताचें समर्पण करया. बापा, करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक विचारी. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यांनी सासणीक कराराचें रगत, पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartas gut pergetuya
जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन पुनर्सोमी भक्तीपणी उडास करता आणि उजवीत सवूंड वर्षणुची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा पिटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरवो सुदरो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माये संगती ते सुपती भाग्यवान जोजे भाग्यवान धर्मदत्ता भाग्यवान आल्बर्ट वर्तो आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आचना मथीन दवरून समयान शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगता हातोबार म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग. तुझे राज समकाय तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमच्या तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले विडेशिडेंतले आमकां निवार. देखूण जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचेणे बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म दता म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. दिमी गेल्या पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शेळी. सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुझे कान दी आमकां उंड सगी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी जावन आसा बसयल्या गांवांक पयान करता तुज्या आधाराक पातयेता तुजी सासाय मागता. यात्रिका आमी जावन आसा बसयल्या गांवांक पयान करता तुज्या आदाराक पातयेता तुजी सासाय मागता. प्रितीवंत बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा
तुझ्या पुताच्या नावान मान देऊन सगळ्यांनी देबे मोठचे म्हण तुवें उजले हे तुझ्या मोगाचे उजण्यापासून 2-3 वस्तू सुयाचे संभ्रमण बळो जेजूच्या नावान आटपलेले जेजूचे सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हण आमी मागता बळो जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां उबो कर मोरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारून सरकार तुका सासना वा कणूक आमकां पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसया मगर बाबडीनो बळो जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्यान तुमचे ते संवाद तुमी घेवन आयल्यात इरादे घेवन आयल्यात आनी खंडीत ते तुमचे ते संवाद इरादे बळो जेजू आयकून दी तुमकां बेसंवानी बरोवन दी सगळें तुमचें जिवीत संतोशाचें जावं दी म्हण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बळो जेजूच्या मनाक मीस आनी नवेन पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें पवित्राची मागणी 10:15 वरार दैवीक काकुळसोतेर 10:30 वरार मीस 10:30 वरार पवित्र सक्रामेचें आराधन ह्या वेळार पिडेस्तां खातीर विविध गरजां खातीर विशेष मागणी मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराची परगटणी उपरांत नवेन उपरांत भक्तिकांक जेवण तशेंच पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी पवित्राची मागणी इत्यादी सगळें आसा ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता तुमची त्या संवाद इरादे घेवन ह्या पुंतळाक येया आनी सुमेची भरपूर बेसंवाद जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता समी जेजू क्रिस्त बळो जेजू तुमकां आपल्या बेसंवादी बरोवन दी म्हूण मागता येवच्या शुक्रारा दिसा विशेश करून वायट सक्तींक माट मंत्रां पितीसपणांत आशिल्ल्या भिरांतेंची येतल्या भाव भयणी खातीर एका रितीचें भें भिरांत आकांत आसून विविध रितीच्या वायट सक्तेच्या बंदपासान उडोवंक जाल्ल्या पासून येवच्या शुक्रारा आमी विशेष करून मागता असले भिरांत खावचेनी भें आसतल्या सगळ्यांक येवच्या शुक्रारा तुमी आपूण हाडा ह्या पुंतळार विशेष सुटकेचे मागणें हांगासर आसतलें डिलिव्हरन्स प्रेयर तुमी येया आनी खंडीत आंतवांटेली सावन हाचें बेसांव जोडा बरेंपण जोडा म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता येवच्या शुक्रारा ह्या गरजां खातीर मागता स्टॉलाक भेट दिया बेजार केल्लें मीठ तेल दुंपू आगबेंत कोंतांबिंतिनो इमाजी इत्यादी आसात बायबल डायरी थंयसर आसात इतर बूक आसात इत्यादी आसा सगळीं घेवन हे सगळे आमच्या मेजुजा वयर झुजोवंक आनी सय जोडूंक आदार दितात त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक आनी हाची बरेंपण जोडूंक उलो दिता दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी अस्थमा तशेंच लंग्साच्या पिडे संदर्भी वखदां थंयसर आसात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडा जायतें बरेंपण जायतें जालां हाचें बरेंपण तुमी जोडचें मिसां ऑफिसांत दिया नातर स्टॉलांत दिया थंयसर घेतात ऑफिसांत दिवयेत हर एका ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार हांगासर विनवणे पंगडाचें मागणें आसा तुमकां मोगाचो स्वागत आसा तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता हर एका शुक्रार 2 पार आमी भक्तिकांक जेवण दिता ह्या जेवणाक वर्त्या मापान कुमो करूंक तुमच्या लागीं हांव विनंती करता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें कितलें तें जावं संतोशान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं 2 पारांच्या जेवणाची मंडवळ करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजर जुबलेव काजरा सुदीस कुमगार वा आमिसां इत्यादी आसतना वा इतर कार्यां आसतना ह्या पुंतळ सुगडास करा जेवणाक कुमो करा आनी आमी भक्तिकां तुमचे खातीर सदांच मागता पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं कांय तरी ह्या पुंतळाची प्रगती करूंक आमकां साध्य जातलें ते मापान कुमो करूंक उलोव दिता कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता वेळ करून तुमी येवचें येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें फोन नंबर ऑफिसांत वा स्टॉलांत वा गुगलांत मेळटा तुमी तें घेवचें तुमकां राखूंक पडचें ना हर एका शुक्रार हांगासर कुमसारां आसात सकाळीं 9:45 वरां तावन 11 वरां पर्यंत हांगासर कुमसारां आसात एक सुटाय कुमसार जावंक तुमकां एक अवकाश आसा व्हड संख्येन हांगासर ह्या कुमसार जावन तुमचें बरेंपण जोडून घेवंक तुमकां उलो दिता मगळ बाबडीनो हें पुंतळ तुमच्या खातीर आसा देखून तुमी हाचें जायतें बरेंपण जोडतात आनी हेरांकय बरेंपण जोडूंक तुमी कुमो करीत जाय म्हूण विनंती करता हेरांकय ही बरी खबर सांगा तांकां आपोवन हाडा आनी हाचें बरेंपण तुमकां आनी तांकां मेळटलें आनी बरें आपोवन हाडलेल्यान तुमकां दोडतें बरेंपण फावो जातलें अशें
बरेपण जोडूंक तुमकां उलो दिता. हाचे दिसा आमकां मागण्या कुमोक केल्या संगीत दिवन भाऊ विल्यम तुजो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सकाळीं बेळा तावन पैकार हांगासर तो आयला. खंडीत अभिनंदन. देव तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर बेसांव घालून दी म्हूण मागता. आमचो भाऊ आसा विनोद फर्नांडीस दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल हर एका शुक्रारा आयतारा हांगासर येता. हो मंजूर तावन कश्टकाण प्रायवंतो जाल्यारय उर्बेन म्हणलें बरी मोगान म्हणलें बरी हांगासर तो येता आनी सेवा तो दिता. तुजे मनपूर्वक उपकार बावडटा. हर एका शुक्रारा संजे 7 वरार शुक्राराचे मागणे हांगा प्रसार जाता. तें तुमी पळया हेरांकी धाडा आनी खंडीत जायते बरेपण जातलें. आयताराचे इन द सेन्स हर एका सकाळीं 7:30 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलार प्रसार जाता. ती तुमी पळोवन असो बरेपण प्राय वता थंय पडयसता थंय गजे वता थंय एकामेका थंय वणून घेवंक तुमकां उलो दिता. आयच्या दिसा आमचे बाप पाद्र्याप आमकां भलायकेचे इशारे दितात. किडण्यांत फातर आसल्यार आमी कितें करियेत. किडण्यांतलो फातर कशें काडयेत म्हणल्या विशीं आमकां ते सविस्तर माहिती दितात. मीस नव्यान जाल्या उपरांत तुमी जेवतना थंयसर मायकार थोडी ते माहिती दितले. उपरांत असलें खंय आसा जाल्यार तुमकां दितले. ते दितात पूण तें आयकून सिद्धायचें न्ही. तुमच्या जिवितांत इल्लेशें पाळा आनी जायतें बरेंपण जातलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी काडलेली वावंट ती निर्फळ जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार मलगडे आसाक इतली वावंट काडटात तर ताच्या फाटल्यान कांय तरी रिजल्ट आसा बरेंपण आसा म्हणून ते करतात. डिस्टन्स करनात. देखून कांय तुमकां बरेंपण जालां जाल्यार कांय तुमी इल्लेशें कांय इल्लें ही वखदां केल्यान जाल्यार बरेंपण जालां जाल्यार ताका मेळा आनी तांकां मेळोवन तुमी तांकां सांगा आनी तुमचें नांव बरेंपण जाल्लें तें बरोवन दिया. कित्याक म्हळ्यार तांकां तांच्या वावंटीचो फळ पयशे काडिनात ते मजुरी इत्त. देखून तुमी समजोवचें आनी इल्लेशें तांकांय तुमी त्या विशयान फीडबॅक दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. फादर तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली तशेंच जेवणाक कुमक केल्ली वेलंकानी वड्याघरां तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. गुरकारनीचो प्रतिनिधीचो वड्याघरांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाच्या आशिर्वादा मागता. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या एकंदर मुखार येवचें मनाची वास स्विकार करची. आश्वन डिसोजा केरा फिर्गज एंड्री नतालिया मोरास वेणोरू जायन डिसोजा कोसेसवाडो जेनिफर डिकोस्ता पलाडका एफ्रेजा डी सिल्वा वेलंकानी वडो तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. स्वामी जेजूचें भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या सगळ्या जिविताचेर मागता. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. उबी रावया नव्यानाक आयती जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावया. नमन तुका रावतो आमचे संगी सदा बाळोचे वंदन तुका आता आणि सदा सर्वदा. आमी ती बिगल्या ल्हान भुरग्या सांगता राव समजो समजो म्हणटा समी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशा पावलो. पिडा गुण कंदेवी वयस म्हणलें नांव ताका भोव जालें. नेण्यार गेलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एकडी बरोबरशीं आमची ते संवाद आसात हांगासर मुखाच्या भाव भयणीनो जायतीं ते संवाद बरोवन घालतात आनी जायत्या खातीर आमी निरंतर मागता. 50 जाणां बरी भलायकी लाभोवंक निरुडे फिरगजीचो एकलो गोलवेंडी कुणा किडनीच्या समस्यांनी तो आस्पत्रेंत आसा आयसीयूंत आसा. बेगीन ताका बरी भलायकी मागूंक विनंती केल्या. 5 जाणां बरी सैरीक फावो जावंक 10 जाणां दोळ्याचे समस्या परिहार जावंक 15 जाणां मोतीचें समाधान लाभोवंक 5 जाणां जागो बऱ्या मला विकून वचोंक 2 जाणां काम बऱ्या कामान बरो सांबाळ मेळच्या पासून 12 जाणां गंठे दिवकी तावन संपूर्ण सुडका मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक 5 जाणां सुडार उलोवंक फावो जावंक 10 जाणां काजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे फावो जावंक एकल्यान दिल्लें रीण फाटी करूंक एकल्यान दिल्लें रीण फाटी मेळोवंक एकल्याची गुमटेची रेची तकलेची दुगूण जावंक एकल्या पाटीच्या गण्याची कुशीचे बरी दुगूण जावंक एकल्याची कुडीची गॅस्ट्रिकाची संपूर्ण पिडा गुण जावंक एका उदरप्राच्या वेळी बरी भलायकी फावो जावंक एकल्याक धरिल्ल्या सगळीं कामां शबिदां पंता पावोवंक एकल्या कृषीचेर वेळाचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्याच्या कृषीचेर लागलेली सगळी कीड पयसरूंक एकल्या बोरवेलां बरें उदक फावो जावंक
एका चलयेचें सुणें जावं बरी भलायकी पोवंक जावं जिवीत नंदन करून बऱ्या दिशेन फुडें वचोंक नेगेटिविटी सगळी एकल्याची पयस सरोंक MBBS करचे तरणाट्या शिकूंक जाणवाय गिन्या फोस जावंक एग्जाम बरें करून फूड करूंक कृपा मेळोवंक एकल्यान दिल्ले पयशे ते बऱ्यान फाटी मेळोवंक एकल्यान बसयत दिता म्हूण बसयल्ले पयशे ते वेळार दिवंक दोगा जाणांची सौररितीची भिरांत पयसरूंक त्या जाणांक मायग्रेन गूण जावंक त्या गजांत जरकली कामां शबित्यान पंता पळोवंक परगांव तसल्या कुटुंबाच्या सन्यांक बरें काम आनी भद्रती फोव जावंक दोगा जाणांक बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक 9 जाणांक शिकपांत गिन्यान मोत आनी जाणवाय फोव जावंक 10 जाणांच्या कुटुंबांत समाधान लाभोवंक एकल्याचे केसरचे समस्या आसात ते परिहार जावंक तशेंच 40 आनी 1 जाणां विविध समूह खातीर मागूंक विनंती केल्ली आसा तांचे खातीर आमचे खातीर कोणा मागतना बसयला तांचे खातीर ही आमची मागणी गरजो आशा जेजूच्या पांयां तळा समर्पिया दिमी गेल्या हातोबारी आमी समर्पण देवया अर्गां तुका समिया जेजू उगळप तुका समिया जेजू आराधना तुका समिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगळप जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजां दिता समिया समिया जेजू भक्ती करी तुझ्या मुखार दवरलेली मागणी तुका भेटोवन दिता तुझे उदंड कापूर देण्यान दे ही मागणी ऐकून घे मागलेले सगळे फोव कर आशीर्वादित कर तांची विनंदन कर समिया तुझे भवातून मागल्यांची मागणी ऐकत आहे आमची मागणी ऐकून आमकां बेसवानी बर हालेलुया 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 सगळी संगता बळका लागी मागया हे भगवान जेजू बळका तुजी सरपदव्याच्या पितरां उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवकलो आसता तुका पतीन उलो मारतले सगळ्या दे नायक तुझे बेसांवानी बरो आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवस पूत मनीस जालो आनी देवस पूत मनीस जालो आनी देवस पूत मनीस जालो मान मरी मरले समुद्र संगता आस्त्र्या बिदा तू सुदेवन सदवी पावल जुस चेंजेस ऑन मान मरी Naman Maria Group member relation with the Jesangata Astram without also the events the Paul just changes. Naman Maria Group member relation with the Jesangata Astram without also the events the Paul just changes. And there was a put money salon. And there was a put money salon. And there was a put money salon. Nima Bapani Butani Povitratmia. Nima Bapani Butani Povitratmia. Nima Bapani Butani Povitratmia. Visible come Cherbe Songali. Visible come Cherbe Songali. Visible come Cherbe Songali. Sangata Magia. Each is Sanga. Magani to make it Sudani to come Meltane. Anybody any to come Tezatane. The Bubaki Monti Mayamuri Chamaza teacher. Pathion. हाँ बड़े येता सोत्ता आणि मागता आणि ते म्हाका मेळा शेकर एकडी भर मागया आमी आमा समेस्ता बसोत आमचे जिविताचे कश्ट कंत बेजाराई दूख म्हणजे कुडीची सगळी पिडा सगळे आमचे कुटुंब घर आनी घराणे समजे पांयदळा समर्पिया आमकां सुटका सुडवण बेसांव आदार कृपा मागलेली सगळी तेसांव आमकां मेळोवन दीत मागया संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलां तुज्या नांवान कितें मागल्यार निसर्गीचो बाप तुमकां दितलो तुझ्या भोवभोगी माया मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी अदी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव करी हे कडेन मागया आमी आज परगांवांत आसले आमच्या भावा भयणी बसोत तांच्या कश्टां बसोत काम नासतना उलयतल्यां बसोत विजा नासतना आसलेल्या बसोत पासपोर्ट नासतना आसलेल्या बसोत परगांवांत विविध इजा कश्ट भोगतल्या बसोत काम केलां सांबाळ मेळोना तसल्या भावा भयणी बसोत मागया संगता ये जेजू तुवें सांगलां सर्गानी संवसार आसरात पूण म्हजी उतरां सरशिना तुज्या भोवभोगी माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसा आसा एक घडीभर मौनपणी मागया ह्या पुणतळाक येवचे हर एका भक्तिका जेजूचें बेसांव हो जावचे खातीर मागया जेजूचें समाधान जेजूचो संतोष जेजूचो आनंद जेजूची भलायकी जेजूचें सहकास सगळें हांगासर आयिल्ले हर एकल्या भक्तिका हो जावं दी तांचे ते अजपां घडोवन दीत गुणकचे दैवीक सत्तेचो अनुभव तांकां जावं दी म्हूण आमी मागया सगळ्या भक्तिकांक बळ जेजूच्या पांयां तळा दवरया
मध्य मुखांत रंगासर नवेन करता त्या सगळ्या भक्तीक हांगा सोम्या मुखार दवरया तांकांय एक रीती समाधान संतोष भलायकी जायते फावो जावं दी जे इरादे देवन हें नवेन करता तांकांय सुटका मेळोवन दी म्हूण मागया सगळीं संगता मागया हे जपंच्या जेजू बाळका कथीने बेसारान बरयल्या आमच्या काळजांचेर एका कोटीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बिमोदीन बरयलें मोवाळ कळीस आमची मागणी स्विकारसून दी नित्य पत्रिकान मागची खूब आमकां दिवून दी आमकां आमचे वयले सर करस निर्यासपूण तुजे कुमक आनी बजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वंदनच्या सदां सर्वता आमेन. एक घडी भर दोळे धांपया जेजून केल्ल्या सर बरेपणा उपकार बावडया दोळे धांपया आमच्या हाताचेर दवरया. 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर 5 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर 2 जाणांक काजरी जोड्या भुरग्याचे तेणें लाभलेल्या खातीर 10 जाणांक गांठीची दुखीचे समस्या परिहार जाल्ल्या खातीर 13 जाणांक घरान समाधान लाभल्या खातीर 2 जाणांक बरी सेरी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्या गुमटेची तकलेची सिरेची तकलेची गुमटेची सिरेची दूख सगळी गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटेच्या कण्याच्या कुशीच्या बरींची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाटेच्या कण्याची दुगूण जाल्ल्या खातीर एक उदरप्राय छावी बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर परगांवांत एका कुटुंबाच्या संद्यांक विजा लाभलेल्या खातीर एकले रीण फारीक करून कृपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्यान धरलें सगळीं कामां शाबित्यान पंथा पावलेल्या खातीर 2 जाणांक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर 13 जाणांची एलर्जी पिडे वरवीं सुटका लाभलेल्या खातीर तशेंच 15 जाणांक फावो जाल्ल्या विविध बरेपणा खातीर अर्गां दितात तांचे खातीर आमचे खातीर आनी सगळ्या लाभलेल्या बरेपणा खातीर अर्गां मागणें सम्याक अर्गां सावन हें मागणें म्हणया. ए भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या उपकारा खातीर आमचेर कांय भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळते आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळात आमची सगळी पातीनी आमी तुजेर दवरता तुज्या इजपाच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारूं दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं आनी बोजी बोब तुजे शीप प्रार्थुया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा सर्व दयाळ्यान आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा तुजी गुण करची देवी सगत पिडेस्त कुडीक लाभोंक कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. हे तुज्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्ट तेल्यांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांचे मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे दान पयस कर तुज्या पुता बाळोक जेजूचे कुरपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव शास्त्राचे जेवे जोडूंक तांकां आदार जावं हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आमेन. सुम्याचे नावी आमचो आदार सुम्या दये नायक म्हजे मागणी आनी म्हजी बोब शीप सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवारून तुमचे संरक्षण करून तुमचे भितर दवरून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान दवरून तुमकां वाटून तुमच्या फाटल्यान दवरून तुमचे राखण करूं तुमचे वयत दवरून तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. मगळ बाबडीनो भक्तीपणांत ह्या सक्रामेंताच्या राजनांत मिसांत नवेनांत आनी सगळे देव स्तुती वांटयली जाल्यार तुमकां समेस्त अभिनंदन पडयता. देव बरी करूं म्हणटा. येवच्या शुक्रारा विविध रितीन कश्ट तेल्या बिरांत आकांत विविध रितीच्या बांदपासाक देवस्तराच्या
पास अंत कोटेपणांत मंत्रां बी दिसपणां असल्या बिरांतींत जी येतल्या सर भाव भयणी खातीर मागता व्हड संख्येन येया ह्या पुंतळाक सुटकेचें बेसांव जोडा म्हणून तुमचे विनंती करता आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं थोडे दंपियां जेवणाचे आशिर्वाद मागया समेचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमच्या ईश्वर तुया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्घ दिता ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुंतळाक येवंक हें आराधन करूंक नवेन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन तुजें बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्घ दिता आतां आमी जेवणाक येतीं जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या वेलंकणी वाड्याघरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे वावुंटीसो आनी कुमकेसो फोळो तेच मोपान तांकां फाटीं मेळो सकर हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेज दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दानाचो फळ तांकां येतेच मोपान फाटीं मेळो सकर हें जेवण जेवतल्या हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल कुडीच्या वडावळीक तें उपकारता आत्म्याच्या वडावळीक उपकारच्या कणा खातीर सस्नाक बाळटल्या त्या उरचे तसल्या बरेपणाच्या वावुरा खातीर उपकारतल्या कणा खातीर निरंतर आमी वावुरीशीं कर म्हूण मागता हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी तरास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मगर बाप ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾನಿ ನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು मोगाचेनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून
हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.